जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेसवोर 20 वोळ 11 ते 18। पूण मारिया समाधी लागीं भायर उबी रावून रडटाली आनी रडटना वडो घालून समाधींत पळय जाल्यार दोवी आंगावलीं न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें पळयले। जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन। हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो। अशें म्हणल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पळय जाल्यार तिणें जेजूक थंय उबो आसलोलो तो पळयलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना। जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं। जेजून तिका म्हणलें, मारये। तिणें वळोन जुदेकारा भाशेन ताका म्हणलें, राबुनी, म्हणगे गुरुजी। जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका, हांव अजून बापा सुरशीं चोडूंक ना। म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशीं, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशीं हांव चोडून वेतां। मागदलेनाची मारिया गेली आनी आपणे सोम्याक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें। देवाचें उतर हें, देवाचो व्हड उपकार।